श्री हरि गुरुभ्यो नमः. मुलकी नरशिंवांक पांय पडताची आमगेले स्वाम्याला चरणाक नमस्कार करताची. सुरवे अध्याय श्रीमद भगवद गीताचे चॅप्टर 1 श्लोक 17 आणि 18 आज तुमगेल मुखार प्रस्तुत करचार आसात. आज पशी पुढे चलल तसले संजयान धृतराष्ट्राक सांगचीत असले हांग महाभारत युद्धांत कसो जातरस म्हूण तो सांगतरस. सगळे भूंय कुरू डायनास्टी म्हळ्यारी कुरू एम्पायर म्हळ्यारी सगळे भूंयचेर एक व्हड एक राज्य ते त्या राज्य दोन्ही भाग जात म्हळ्यारी भूंयच एक 2 भाग जाला म्हणके. या महाभारत युद्ध जावचा नज आशिल्लें नवे संजय तागेले एक प्रयत्न धृतराष्ट्राक सांगता विनंती करत म्हळ्यारी तू राय सगळो जगत्याचो आयक कसो जतरस म्हूण कुरुक्षेत्र युद्धांत एक दिक्कान पांडव सैन्य अनेक दिक्कान कौरव सैन्य. पांडव सैन्यांत सुमार सेनाधिपती आणि अक्षौहिणीज या पुरे कोणाले कृष्ण परमात्मू तागेल दिक्कान असले रे. या सैन्य अर्जुनाले आणि पांडवा ತಂಗೆಲೆ तशीची दुर्योधना दिक्कान कौरवाल दिक्कान ताणे कृष्णाले निमगिल्ले तुगेले सैन्य पुरे मक जाव काम म्हण. तशी कृष्ण अर्जुन कसं म्हणता मक कृष्ण असल्यार पुरो म्हण. तक कृष्णाल वैरी कृष्ण परमात्माल वैरी मस्त धैर्य. पंचपांडवांक भारी खुशी कृष्ण आमगेल दिक्कान आसा म्हण. दुर्योधनाक तक एक नमने खुशी सगळेच कृष्णाले आर्मी सैन्य पूरे मिगेल दिक्कान आसाची म्हण. इक्र अक्षौहिणीस तागेल दिक्कान 7 अक्षौहिणीस पांडवाल दिक्कान. दुर्योधनाक मागिरी पांडवाले सेनाधिपती पळोवन पुरे चिके चिके भंय आसा म्हळ्यार तांणी महान शूरवीर तांणी. अक्क दुर्योधना ताण मना समाधान घेवन द्रोणाचार्याला पुरे विषय सांगता. म्हाका कसं नाही भंय भीत ना हांगा तांगेल दिक्काक सेनाधिपती कोणे असल्यार व्हडना आमगेल दिक्काक कांय उणी ना म्हणून. तशीची फुडली श्लोकांत तो सांगता कसन म्हळ्यारी शिखंडी आस जाग्रत तशें दाखोवन पुराय कमांडर्स कोण आसा ती भीष्म पितामहाक रक्षण कोरका इता म्हळ्यार भीष्म स्त्री जावन आशिल्ल्याक मारना. तांगेलेक क्षत्रिय जन्म घेतिल्ल्यान तांगेलेक एक रूल्स म्हळ्यार कोणाकय तशी मारू ना बायल मनशां मारू ना म्हण. शिखंडी तो एक शूरवीर तो पांडवाल दिक्कान आस म्हण. आतां गंमत कसन म्हळ्यार हें पुरो आयकता भीष्म पितामह कळटा ह्या दुर्योधनाची केची होप्स तरस ताका आमी आतां युद्ध प्रारंभ करका म्हणटा एको पाटी गर्जन दिता आनी तागेल शंख वाजिता. तागेल शंख वाजिल सताना कर्कश रितीरी पुराय कौरवाची सेनाधिपती तांगेले वाद्य घोष करता ती आणि रण भेरी कसं आसा तें वाजोवचा सुरू करता ती. तशी जातर असताना पांडवाल दिक्कान पांचजन्य ऋषिकेशो म्हणून तागेल पांचजन्य म्हळ्यार तसले एक शंख कृष्ण वाजिता. तशीच अर्जुन तागेल शंख वाजिता. ताजल नंतर युधिष्ठिर तागेल शंख वाजिता भीम वाजिता आणि नकुल सहदेवय तांगेले शंख वाजिता ते. आता वैल श्लोक 17 आणि 18 श्लोक वटूच अभय प्रसाद तुमगेल मुखार सांगता. हे शंखाचे विषय आणि चिके स्पेशल जावन आसा हांव तुमकां ताजे वट्ट एक सनी काणी सांगता. काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखां दद्मौ पृथक् पृथक्. आहा, the excellent archer of Kashi, great warrior Shikhandi, Drishtadyumna, Virata, invincible Shatyaki, Drupad, 5 sons of Draupadi
and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all blew their respective conch shells one by one. Sanjaya says these words to Dhritarashtra, who is the ruler of earth. कोण पुराय ती काशीच्या रायू तो बिल्लू बाणांतू मस्त प्रवीण जावन आशिल्लो तो पांडवाल दिक्कानस आनी कोण ग्रेट वॉरियर शिखंडी आनी दृष्टद्युम्न द्रुपदाले दोनी पूत द्रुपदरायाक चरडू आसनात तशेंसताना ईश्वराक शिवाक पांय पडताना ताका चिले चरड जाता चिली चरडू नक्क आशिल्लें म्हाका चल्ल जावंक आशिल्लें म्हाका मुखावेल पिळगेक एक चल्ल्या चरड जावंक राज्य पळोवन घेवच्याक तूं म्हाका चेल्ली दिलामू म्हणटाना ईश्वर सांगता मुखारी वर्स वता वता तेच चेले चरडू चल्ल जावन परिवर्तन जाता म्हूण तशी हांव फुडें सांगिल्लें फुडल्या एपिसोडांत ते महाराणी द्रुपद बायल कसं करता तर शिखंडीक चल्लालेची ड्रेस चल्लालेची वेस घालून तशी होड करता तो पुराय कसकस विद्धी जावका एज अ वॉरियर कसकस विद्धी जावका तांतू पुराय अंत तो भयंकर मस्त हुशार जावन होड जाता या चल्ला चरडू राजकुमारा वर्डीक कोरका म्हणून ताका वर्डीक करता ती हिरण्यवर्मा म्हळ्यार रायाले सुपुत्री ओटू वर्डीक जाता वर्डीक जाल्यार तशीची ते राजकुमारीक कळता वो दारलो न्ही बायलो म्हण शिखंडी चेल्ली म्हण तशें आसतना हिरण्यवर्मा कोप येता तो द्रुपदा ओटू युद्ध करूंक भायर सरता ह्या पुराय पळोवन शिखंडीक बेजार जावन तो रन्ना वताना थंय एक ताका यक्ष मेळटा त्या यक्षा लेगीत तागेले ते काणी सांगताना ताका बेजार जाता यक्षाले नांव स्तूणकर्ण म्हूण स्तूणकर्ण म्हळालो तो कसो करता शिखंडीक आसो मेगेले तर्फेन तुका एक वर्श दिताव तूं म्हाका आशिल्ले ते पुरुष हे कसं ते तुका येवो तुगेले आशिल्ले स्त्री तत्व म्हाका येवो म्हणून हे रितीरी तांणी बदलावण जातात शिखंडी दर्ल मनीस जावन परिवर्तन जाता स्तूणकर्ण आशिल्लो बायल मनीस जाता तशी मुखार वता वता कुबेराक कसं की एक विशयांत स्तूणकर्णाक एक शाप दिता तूं बायल मनीस जावन परिवर्तन जाला नव तूं कडे वेळताय कडे कालताय तूं हेच रुपार आसो तूं दर्ल मनीस जावन तूं परिवर्तन पुरुष रुपारी परिवर्तन जावच्याक जा म्हण ते आयकून तो तशीच चेल्ले रुपारी बायल मनशाल रुपार आसता शिखंडी दर्ल मनशाल रुपार आसता ह्या शिखंडील काणी जाल्यार भीष्माक मारू जायना इता म्हळ्यार तो एक जन्म घेतिल ताणें स्त्री रुपारी तशीच अनेकल कोण अंत भितर आसा ती शटियाकी युयुधाना म्हूण तागेल अनेक नांव कृष्णाले कुटुंबेचो नारायणी सेनाचो यादव तांगेल ते चीफ कमांडर जावन आसता आनी अर्जुनाले एक स्टुडंट एकलो शिष्य तो तांगेलांत आसा तो मस्त बुद्धंत युद्धांत मागीर कोण पुराय आसा ती विराट मागीर द्रुपद आनी द्रौपदीले 5 चरडूव आनी अर्जुनाले आनी सुभद्राले पोतू अभिमन्यू तांणी पुराय कसं करता ती तांगेले शंकू एक एकलींच वाजयतात तुमकां कोण आसा पुरो हांव एकली म्हूण म्हणटाना कौरवाल सैन्य दिक्कान पुराय जन एकपटी कर्कश रितीरी वाजयतात न्हव तांगेले शंकू की वाद्य की पुरा एकपटी वाजयतात जाल्यार हांगा एक नीट एक ऑर्डरारी एकली तांगेले शंख वाजयताना सगळे आकाशारी सगळे जगत्याक ता एक तांगेले नमून कशी म्हूण म्हळ्यार युधिष्ठराले दिक्कान कुटुंबेचाले तांगेल क्रम कशी कौरवाल दिक्कान आशिल्ले क्रम कशी म्हूण सगळे जगत्या तेदना कळटा
संजय वप्पास सांगता, ओ किंग ऑफ अर्थ, कोणाक धृतराष्ट्रा सांगता, पळय आता ही वेळ कळवल ना, तू मन केल्यारी या युद्ध रबोचा जाता म्हण. त्या विंगळ म्हळ्यारी डायरेक्ट सांगा ना, अशी ताकी हिंट दिल्यावरी सांगता, तू न्हय सगळे जगत या राय, तू कसो निर्णय घेतला हे युद्ध जत्तर समू. एक तुगेल तर्फेन आशिल्ले कौरव सैन्य सोल जावचे, डिफीट जावच्याक चान्सेस आसनव म्हणून ते एक हिंट दिता. या आईचे 17th आणि 18th 17 आणि 18 श्लोकाचे अर्थ. आणि नेक्स्ट 19 आणि 20 श्लोक आम्ही मुखावयल्या एपिसोडांत पळया. सगळ्यांक सर्वे जन सुखिनो भवन्तु. नमस्कार, धन्यवाद.